पोळे चॅक नाक्यार एफडीए नुस्तें तपासता म्हणल्यार नेमकें कितें करता ताचेर प्रुडंटान 8 ऑगस्टाक मध्यानराती थंय वचून स्टिंग एक्सपोजे केलो. त्या वेळार व्हिसल ब्लोअर संजीव रायतुरकार थंय आशिल्लो. एफडीए अधिकाऱ्यांक फक्त नुस्तें कशें तपासतात तें खंय दाखोवंक सांगिल्लें. प्रकरण वयर मेरेन पावलें आनी उपराटे पुलीस ताचेरूच खंय हात घालूंक सोदतात. कारवाय करपा सोडून पुलिसांनी म्हजेर आनी प्रेसाचेर कारवाय करपाचो प्रयत्न गेलो वता. त्या लोकांच्या आरोग्या कडेन खेळ्ळ्या आनी खेळ्ळें वता. आज मेरेन गव्हर्मेंटाक अजुनूय बुद्धी सुचना की बाबा हें इम्पोर्ट बंद करचें किंवा ताजेर सारकी एक्शन घेवन सारकें चॅक करून गोंयांक धाडचें हें अजुनूय तांकां सुचना. उलटें ते पुलीस कंप्लेन धाक दाखोवन आमकां भिश्टायले गेले वतात. टार्गेटींग अ पर्सन एंड अ प्रेस in a sting operation is an attack against freedom of speech and freedom of press, which is violating Article 19A of Constitution of India. I hereby immediately demand resignation of FDA Director, Health Minister and the Minister involved in protecting fish mafia, जो आपल्या आमिगाक सांबाळपाक तरेतरेच्यो तकली चलयता ताका इमिजिएटली देंवोवपाची गरज आसा. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन डिमांड करता की इमिजिएटली ही केस CBIक दिवची म्हणून. एका ट्रकांतले एक सुंगट आनी एक पापलेट टेस्ट करप तेंय बी ट्रकवाल्यान काडून हाडून दिल्ले. असले दोळ्याक उदक लावपी उखलाप्या टेस्टिंगांतल्यान गोंयांत ट्रकांचे ट्रक नुस्तें भितर सरता तें फॉर्मेलीन सुरक्षीत न्ही ही गजाल एक्सपोज जाली. मात एफडीएचो कारभार जाग्यार घालपाचें सोडून एफडीए मंत्री स्टाफाक सांबाळूंक पेटला. ट्रकांनी वचून टेस्ट करप खंय स्टाफाक अशक्य. म्हाका एक सांग, एफडीएच्या ऑफिसरान उखलपाक जातलें तें सगळें घेवंक जाय ना? भितर कसो वयतलो? भितर वचपाक तुमी पळयला ट्रक? आयक पयर बी मिडियाची टीम गेल्ली, 2दा गेल्या. तुमी पळयला न्ही? तूं गेल्लो? तुमी पळयलां कशें काडटा तें? वी हॅव टू आस्क देम टू हेल्प अस टू रिमूव दोज कंटेनर्स आउट. दोज आर हेवी कंटेनर्स. These are all officers who are going there. They are standing there and checking. If I have to tomorrow ask every container to be taken and picked up, आता तू म्हणटा ते ट्रकवाला, अरे ट्रक आमच्या फुड्यानूच जाता न्ही सगळें टेस्टिंग. म्हाका रिपोर्ट सगळो दिसा रोज रिपोर्ट येता. प्रॅक्टिकली कितें फिजिबल आहा तें आमी करता. आनी सोपी गोश्ट न्हू. जे एफडीए करता ते एफडीए करता आनी सहकार्य आमी पुलीसचे घेता आनी सगळ्यांचे घेता आनी ह्याच तरेन आमी फुडें वचूंक जाय. आता मेन म्हणजे कितें आसा, मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी सर्क्युलर फायनलायज केल्लो न्ही. त्या सर्क्युलरच्या आदाराचेर कशें टेस्टिंग आमी बरयल्लें आसा ते सगळे सर्क्युलरान त्याच दिशेन आमी टेस्टिंग करता. ड्युटेर आसतना एफडीए स्टाफाच्या कामात मेतेर जातल्यांचेर खंय ताणेच एफआयआर घालूंक सांगला. हय, अननोन लोकांचेर घातलेले आसा न्ही. एफआयआर लॉन्च करपाक सांगलेलें आसा न्ही. आनी हियर दीस इज अ सिरियस checking that is going on. Somewhere we have to believe the department. The director is an efficient director and I'm on record that the director बेश्टे कोणी कितें म्हटलें काय कोणी तरी कितें म्हटलें म्हणून हेजो अर्थ कोणाची एफिशियन्सी कमी जायना. हे जे आतां अननोन पर्सन कोण येता, कोण तरी येता रातचो येता व्हिडिओ काडटा, ते काडून न्ही. व्हिडिओ काडपाक काय हरकत ना, पूण डोंट ऑब्स्ट्रक्ट देम फ्रॉम डुईंग देयर वर्क. लेट देम डू देयर वर्क. काणकोणा पुलिसांनी सरकारी कर्मचाऱ्याक ड्युटी करतना आडखळ केली म्हूण अनवळखी मनशाच्या नांवान त्या व्हिसल ब्लोअरा आड 350 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. म्हणजे नेवर डेअर टू हेल्प अस टू हेल्प यू. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.